न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची घटमूट बाजू आसा। वेगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार। दर दिसा वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रुमांतल्यान तुमचे मेरेन पावयतात। तर आयच्या दिसाच्यो घडणुकांची सुरवात करूया आमचो न्यूज एंकर गौरीशा कडल्यान। बातमी मातशी अशी गमतीशीर आसा। काल अस्मितायेचो दीस जालो तेन्ना बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगसान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भरभरून स्तुती सुमने केली, तोखणाय केली। खुद्द बाणावलेचो जो आमदार आसा वेन्झी विएगस ताणें आदलो पयलो मुखेलमंत्री डॉक्टर भाऊसाहेब बांदोडकर हाच्या कडेन तुलना जी आसा ती आतांचो दोतोर प्रमोद सावंत आमचो मुखेलमंत्री आसा त्याच्या कडेन तुलना केली आनी तेणें अशें म्हटलें की कसलोच भेदभाव करिनासतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जो आसा तो उदरगतीची कामां करीत आसा। आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां तेणें खुबशीं कामां केलेलीं आसा। ताका लागून ताणें ताची खूब तोखणाय केली। आनी आयज केळशीचो सरपंच जो आसा डिक्सन वाज तेणी वेन्झीचेर अशी टिका केलेली आसा की वेन्झीचो सूर आतां खंय आदले आमदार चर्चील आलेमावाचो तेज्या भाशेंत तो उलोवपाक लागिल्लो आसा। तो सुद्दां असोच उलयतालो, अशीच विधानां करतालो। आतां हें सद्या जें चित्र आसा तें दिल्लींतली वेंचणुक्यो जाल्या उपरांत स्पश्ट जातलें अशें तेणी एक स्टेटमेंट केलेलें आसा। अशी एक गमतीशीर बातमी आसा। दुसरी म्हणजे काकरांतले लोक आयज सांतिनेज PWD कडेन आयले, उदका पुरवणी विभागा कडेन, आनी तांच्यांनी तेंची खुबशीं वर्सां जालीं तांकां उदक सारकें मेळनाशिल्लें म्हणून फाटल्या 1 म्हयन्या आदीं तांच्यांनी PWD अर्ज केलो आनी थंयची जी सहाय्यक अभियंता आसा तिणें खंय तांकां बरें मार्गदर्शन केलें आनी तांकां सहकार्य करून बेगिनांतले बेगीन तांची जी पायपलायन आसा ती थंय घालपाक तेंच्यांनी ताका मदत केली म्हणून ते उपकार आटोवपाक थंय येयल्ले। आनी ते उपकार आटयता आसतना तेंच्यांनी अशें म्हटलें की खंयचेंय काम जर करतलो जाल्यार खंयच्याय मंत्र्याचो फावोर लायनासतना जर त्या कार्यालयांत बरे अधिकारी आसात जाल्यार तें काम सहजपणे जावंक शकता। अशी 2 बातम्यो आसात। तर उदकाची समस्या सुटावी लोकांची जाल्लीच आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमी उत्तेजा कडेन। सीएमान एक स्टेटमेंट केलें आसा की वेवसायीक आस्थापनांनी आनी हेर लोकांनी 31 मार्च 2025 मेरेन जी गण्याऱ्या उदकाचें कनेक्शन आसा तें घेवचें ना जाल्यार उदकाचें कनेक्शन आसा तें तोडटलें म्हूण इशारो दिल्लो आसा मुख्यमंत्र्यान। कोलवा वाठारांत STP प्लांटाचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो। दुसरी अपडेट म्हळ्यार पर्या भुमिका देवळाचो काल पुलिसांच्या बंदोबस्तांत शांतिकायेन संपन्न जालो। मात देवळांत जाल्ल्या वादा खातीर भाविकांचो उणो प्रतिसाद लाभलो। बिरेस्तारा दिसभर काल बिरेस्तारा दिसभर कार्यावळी जाल्यो आनी रातचे नाटकाच्या प्रयोगान ह्या उत्सवाची सांगता जाली। आनी मजगती पयर जो वाद जाल्लो, पयर मारामारी जाल्ली त्या प्रकरणात पुलिसांनी आतां मेरेन 77 जाणांचेर गुन्यांव दाखल केला। आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार GMC आयज इंटरनेट सर्वर डावन जाल्ल्यान लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडले। लोकांक लायनीनी वरांची वरां उबे रावचे पडले आनी ताका लागून लोकांक बरे त्रास सोंसचे पडले। आनी हेतून ही जी स्थिती आसा ती सदांच जाल्ली आसा, सर्वर सदांच डावन आसता अशें थंयच्या कर्मचाऱ्यान सांगलें। देखून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केली आसा। तर ह्यो 3 बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। GMCन सध्या सर्वर डावन पडटा आनी हाका लागून भलायकी मंत्र्यान हातून लक्ष घालून बेगीनचे बेगीन ही समस्या सुटावी करपाचें आवाहन केल्लें आसा। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन।
पिळगांव पंचायतीच्या सरपंच पदाची माळ निमाणे शर्मिला वालावलकर हांच्या गळ्यान पडिल्ली आसा. मोहिनी जल्मी इजाड अविस्वास थाराव जाल्ल्यान हे सरपंच पद रिते आशिल्ले. नवीन सरपंच वेंचपा खातीर शुक्रारा सरपंचाच्या हेजे खातीर बसका जाली. हे बसकेंत कोणेच अर्ज दाखल करूंक नाशिल्ल्यान शर्मिला वालावलकर ही बिनविरोध निवड जाल्ल्याचें निर्वाचन अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलें. गांवचे उदरगती खातीर वावुरतली आनी मायनींग प्रश्नाचेर गांवच्या लोकां बरोबर रावतली अशें ह्या वेळार नवीन सरपंच वालावलकर हिणें सांगिल्लें आसा. तर पिळगांव बिनविरोध जी आसा ती वालावलकर निवडून आयिल्ली आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमच्या सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. मिनाचे डोम घालून शिरगांव गांवांत आशिल्ले मायनींग पीठ पुरोवचे अशी मागणी शिरगांवच्या लोकांनी केल्या. देखून गांवा कुशीक आशिल्ले खण खंदक असुरक्षीत आनी धोक्याचे आशिल्ल्याचे लोकांचें म्हणणें आसा. तशीच दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार गोंयचो नामनेचो फुटबॉल प्रशिक्षक आर्मांडो कुलासो हाका जिणे गौरव श्रेणींतलो द्रोणाचार्य पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. देखून खेळा प्रशिक्षणांत प्रतिश्ठीत पुरस्कार मेळोवपी आर्मांडो कुलासो हो पयलो गोंयकार थारलेलो आसा. देखून ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां साताच्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. तर द्रोणाचार्य पुरस्कार मेळपी हो पयलो गोंयकार जाल्लो आसा. फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचो रिपोर्टर विनायका कडेन. 2021च्यान गोंयान NEP म्हटल्यार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लावपाचें काम सुरू जाल्लें आसा गोंय सरकाराचें आनी आतां तें कंप्लीट जातलें. सगळ्या स्टँडर्डाक नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी लागतली आनी हाच्या मजगती भुरग्यांक ल्हानपणाच्यान रोबोटिक्स आनी कोडिंग शिकपा खातीर कॅर्स म्हणून एक स्कीम गोंय सरकारान तयार केली. म्हटल्यार कोडिंग एंड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल्स कॅर्स ही स्कीम जी आसा ही तयार केली आनी त्याच्या खातीर प्रोजेक्ट युनीट मॅनेजमेंट एक मॅनेजमेंट तयार केलें. ह्याच्या अंडर 67 टिचर्सांक ट्रेन केले गेले रोबोटिक्स एंड कोडिंग शिकोवपाक. ह्या टिचर्सांनी 440 स्कुलांनी वचोन भुरग्यांक ट्रेन केलेले आसा आनी त्या भुरग्यांचे आयज एक्झिबिशन आसलें आनी त्या भुरग्यांचे कौतुक सुवाळो आसलो. ह्या सुवाळ्याक गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजीर आसले आनी त्यांनी ह्या सुवाळ्याक उलयतना एक बरी गजाल सांगली. ती म्हटल्यार ते अशें म्हणटात की कोडिंग एंड रोबोटिक्स स्कीम ही जी स्कीम आहे ह्याच्या अंतर्गत जे भुरगे शिकला ते पळोवन अशें दिसता की पयलीं जेन्ना इंजिनियरींगचें शिक्षण घेवपाक भुरगीं वतालीं तेन्ना 50% सिट्स ज्यो आसल्यो त्यो वेकंट उरताल्यो, त्यो भरा नासल्यो. पूण आतां भुरगे ज्या पद्दतीन कोडिंग एंड रोबोटिक्स शिकता ते पळयले जाल्यार येता त्या 2 वर्सां भितून अशी परिस्थिती आसली की इंजिनियरींग सीट गावचे ना. म्हणजे इंजिनियरींगच्यो सिट्स ज्यो आसा त्यो फूल जातल्यो. त्याच भायर गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी जे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर जी नामांकनां मेळयलां, जी ख्याती मेळयला रोबोटिक्सांक ती पळयली जाल्यार गोंय हे देशाक लीड करतले अशें जे वक्तव्य आसा ते मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केला. ही सविस्तर बातमी आनी हाचो स्पेशल प्रोग्राम सुद्दां तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर पळोवपाक मेळटलो. तर विनायकान आमकां एक खूब बरी बातमी सांगिल्ली आसा. अश्योच आनीकूय म्हत्वाच्यो अपडेट्स पळोवपा खातीर गोमंतक टुडे हे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच हेर देशभरांतल्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे तुमी मुजरत पळोवचे. तर हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. पणजे स्मार्ट सिटीचें काम परत एकदा सुरू जाल्लें आसा. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. आयज मंत्रालयान एक बुकाचें उक्तावण जालें. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची घटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.